नमस्कार. काल म्हजी आपान एंट्री जाली आनी ताज्या उपरांत सोशल मिडियाचेर खुबशे कमेंट्स आयले, स्टेटस आयले, जातून वायट चड आयले आनी म्हजें डिसिजन घेतलां तें बरें म्हणपी खुबशे आयले. जाणी म्हाका बरें म्हटलां तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जाणी वायट कमेंट घातल्या, हांवें चूक केल्या म्हटल्या, तांचे हांव पॉजिटिवली घेते. कारण इतलेच खातीर की जे लोक नेगेटीव कमेंट करता किंवा जांकां वायट दिसला तांकां अधिकार आसा. कारण तांणी म्हाजेर कलाकार म्हणून मोग केला, एज अ एक्टिविस्ट म्हणून मोग केला आनी तांकां अधिकार आसा उलोवपाचो. फक्त तांकां इतलोच एक विश्वास दिवपाक सोदता की वासंती ह्या कॅरेक्टरांतल्यान गोंयभर हांव सामान्य मनशाचो आवाज त्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक सोदतालो आनी तो तांकां आवडटालो, ते पळयताले. तो खंय तरी प्रत्यक्षान येवचो, त्या खातीर हांवें एक डिसिजन घेतलें आनी आप ही पार्टी जॉयन केली. म्हाका दिसलें खूब पूर्ण विचार करून म्हाका दिसलें की बरे लोक येता आनी बरे लोक येवपाची गरज आसा. फक्त इतलें हांव तुमकां सांगता की ज्या पद्दतीन म्हणजे विनोदी पद्दतीन हांव जेन्ना मांडटालो हेजो अर्थ असो न्हय की हांव जोकर किंवा विदूशक. कारण जेन्ना जेन्ना असो कितें प्रसंग येयल्या किंवा अशे इन्सिडंट घडले तेन्ना हांव उलयलां, सिरियसली बऱ्या खातीर उलयलां आनी तोच म्हजेर विश्वास दवरा की फुडाराक म्हज्या हातीन बरें कितें घडचें, गोंया खातीर बरें कितें घडचें, कलाकारांच्या बाबतींत किंवा सामान्य मनशा खातीर म्हज्या हातीन कितें घडचें, ह्या एका उद्देशान हांव भितर सरलां. तुमी म्हजेर विश्वास दवरला, तोच विश्वास म्हजेर दवरतले अशी अपेक्षा करता. काल सुद्दां म्हाका एक फोन आयलो पेडणेच्यान, ताजे मत इतलेंच आशिल्लें की तूं खंय जॉयन जा, पूण आमकां सांगपाचो आशिल्लो कारण आमी तुका खूब मानताले. जर तांकां वायट दिसला, अशा म्हज्या फॅन फॉलोवरांक जर वायट दिसला आसत जाल्यार देव एकूच हें करा, म्हजेर विश्वास दवरा. तुमचो विश्वास कसोच ढळमळपाक दिवचो ना. तुमच्या विश्वासाक हांव सारतो ठरतलो. परत एक फावट जे लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरला आनी म्हाका वायट सुद्दां कमेंट केल्या ते हांव बरे तरेन घेता आनी हांव फुडाराक मुखार सरता तुमच्या आशिर्वादान. देव बरें करूं.